बाबूश मोन्सेरात ही मनोहर पर्रीकाराची निर्मिती हो आरोप केला गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकारान। आज पर्रीकार आशिल्लो जाल्यार आपलो पूत उत्पल्लाक केन्नाच राजकारणात धाडनाशिल्लो अशें तो म्हणटा। आपूण पर्रीकाराचो राजकीय गुरू हे वेलिंगकाराय मानपाक फाटीफुडें जाता, मात आपूण ताचो मेंटर मात आशिल्लो अशें तो म्हणटा। आमचो सल्लागार संपादक संदेश प्रभुदेसायान घेतिल्ले मुलाखतींत सुभाष वेलिंगकार वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयलो। धरून नरेंद्र मोदीक तो कित्याक तेंको दिता ताचेर। हाचे पयलीं जाल्ले मुलाखतींत सिद्धार्थ कुंकळकारान एक प्रश्न विचारिल्लो। पणजे जिखून येवपा खातीर पर्रीकार बाबुशा लागीं सेटिंग करतालो जाल्यार वेलिंगकारान ताका विरोध कित्याक केलो ना? पळयात वेलिंगकार ताचेर कितें म्हणटा तें। तुम्ही ताळगांवाचेर स्टेटमेंट करतना सदांच सेटिंग केलें, बाबुशा कडेन सेटिंग केलें, बाबुशाचो टोनी रॉड्रिगीस, बाबुशाचो आनी पयर पर्यंत PDA पर्यंत सगळें बाबुशाक सांबाळपाचेंच काम केलां, कित्याक मनोहर पर्रीकाराक स्वताक पणजी निवडून येवपा खातीर बाबुश मदत करतालो। अशे तरेचें सेटिंग आसा म्हणून तुमी सांगलें आनी तुमी म्हणलें की तुमी ताजे प्रत्यक्ष विटनेस आसात त्या गजालीचे। सर, ताजेर तुमी आज 20 वर्सांनी बोवाळ करतात। तुमी 20 वर्सां रावले कित्याक ओगी? ना तेन्ना एक राजकीय फ्रिडम आसता न्ही तांचो। वी वर नॉट टोटली कंट्रोलिंग देम न्ही। बसले एकत्र आनी विचार विनिमय केलो, हें विचार विनिमय पुरतें कन्सर्न्ड तें, पण एखादें आमी ताचो तीव्र विरोध केलो। अच्छा, ह्या सगळ्या गजालीचो जो आसा तो विरोध केलो आमी। सो बाबूश मोन्सेरात हें मनोहर पर्रीकाराचें क्रिएशन? डेफिनेटली। पर्रीकाराच्या दुखेस्त मरणाक लागून रिते जाल्ले पणजेचे सुवातेर ताचो पूत उत्पल्लाक उबो करपाचें चलतालें, पूण पर्रीकार आज आशिल्लो जाल्यार पुताक राजकारणांत हाडटा आशिल्लो? वेलिंगकार कितें म्हणटा पळयात। मनोहर पर्रीकारान आसतना मनोहर पर्रीकार केन्नाच आपल्या फॅमिलींतल्या कोणाकूच इंटरफियर करूंक दिलें ना गव्हर्मेंटान। बरोबर। आनी भुरगे सुद्दां आनी मेधावयनी ही हांणी सरकारी एडवांटेज घेवना। मनोहर पर्रीकार असल्यार उत्पलाक धाडनाशिल्लो पॉलिटिक्स? एब्सोल्युटली नॉट। वेलिंगकार पर्रीकाराचो राजकीय गुरू आशिल्लो हें सिद्धार्थाक मान्य ना। हाचेर वेलिंगकारान मात खर प्रतिक्रिया दिल्या, पळयात। सिद्धार्थ कुंकळकारा बरोबर हांवें मुलाखत घेतिल्ली आनी त्या मुलाखती भितर उलयतना म्हणलें की आज मनोहर पर्रीकाराचो गुरूच उबो राविल्लो आसा अशी परिस्थिती तुजे अगेन्स्ट अशें। तर तो म्हणपालो गुरू बिरू म्हणून कोण आसनात आनी कोण नाशिल्लो, आसात ते सगळे कार्यकर्ते। आज तुमकां ते गुरू पसून मानपाक तयार ना पॉलिटिकल तुमची? अजय नाका, ताजें पर्सनल ओपिनियन। म्हणजे म्हाकाय अशें क्लेम करपाचें ना की हांव कोणाचो गुरू आसा अशें म्हाका क्लेम करपाचें ना। आनी सगळें जग जाणा की हांव वयानूय सिनियर, पोजिशनानूय सिनियर संघाच्या, आनी म्हज्याच देखरेचे लेखन सगळे कार्यकर्ते जे आसा सुरवातीचे, म्हणजे हाज्या वयलें जनरेशन सिद्धार्थ कुंकळेकर कालचो, बरोबर, ताज्या पयलींचें जनरेशन जें सिनियर जनरेशन जें आसा त्या सिनियर जनरेशनाक गजाली खबर आसा। ताका गुरू आनी शिष्य म्हणचो अशें म्हाकाय दिसना, पण एक हें आसता न्ही, आपूण हाज्या बरोबर फिरलो ताज्या बरोबर मेंटर म्हणपाक, हय मेंटर म्हणून जें आसा तें कोणें मान्य केलें न मान्य केलें ताच्याशी म्हजो कांय हें ना। अशेंच वेगवेगळ्या विशयावेली ही मुलाखत पळयात ह्या खबराचित्रा उपरांत। तशेंच आमची वेबसायट www.goa365.tv चेर वा आमच्या YouTube चॅनलाचेर। गोवा 365 ब्युरो पणजी।